म्हाका दिसता हांव आनी संजय रवींद्र भवनाचे सदांच सगळ्या प्रोग्रामाक 99% प्रोग्रामाक येतात आनी ह्याच वर्सा म्हणजे 1% कमी जाला आसतलो हेर गजालींक लागून म्हणजे गडबडीक लागून आमकां हांगा पयली याद आसा रवींद्र भवन जेन्ना ना सांपळी तेन्ना पणजे वतले आमी 70ची एकांकिका पळोवपाक ह्या रवींद्र भवनान जेन्ना ही सुरवात जाली तो आस्था गायक आनी प्रत्येक कार्यावळीक न चुकता हजर रावता आनी म्हाका दिसता तशें हाजें सगळें श्रेय आमच्या आमदारांक वता दोतोर प्रमोद सावंत आमकां वता तांकां लागूनच जशें आमी म्हणटा तशें 70 आनी दिवचल मालाचो मानदंड म्हणल्यार अतिताय जावची एक हांव रवींद्र भवनाक सांगच्या पेक्षा तुमकांच एक आवाहन करता. आता एक ल्हानसो एक कार्यक्रम जालो सितारीचो कार्यक्रम जालो. आता आमच्याकडे कलाकार आसा प्रेक्षक जाय कलाकार घडटले प्रेक्षक मेळना आमकां. प्रेक्षक मेळपाक जाय जाल्यार संगीताच्यो क्लासी हांगा चलता रवींद्र भवनान. ही सितारीची क्लास चलता त्या सगळ्या हांव पालकांक विनंती करता की तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक हांगासर एडमिशन दिवचें. तशें पळोवंक गेल्यार आमी पयलीं पणजे वयताले आमकां खबर आहा सुपर मॅट्सां सगळे प्रोग्राम पळोवंक मेळटा. पणजे वचत जाल्यार तुका पयलीं 500 रुपया पयलीं फी लागली आनी आतां वचो खर्च कितको त्या खातीर दोतोर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसा म्हणून हें शक्य जालां. आमी एक लक्षात धरूंक जाय की फुडें सुद्दां 27 तांकां आमी भरघोस मतांनी हांगा निवडून दिवन परत एकदा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री करपाक जाय. ना जाल्यार एक लक्षात दवरप की आमकां हे कार्यक्रम मेळचे ना. रजिस्टर जाल्ले आसा ते कार्यक्रम कळपाक सो ते तेन्ना प्रत्येक फावटी ते थँक्यू म्हणटाले. सो हांवें कितें म्हणलें की लागून म्हाका थँक्यू म्हणचे पेक्षा शेवट आमचो हो दोतोर इंचार्ज आसा तांच्याक तांकां तुमी थँक्यू म्हणा. कित्याक मयुरान झालें अशें क्रिटिसिजम आमी ओपनली करता पण ग्रॅटिट्यूड कोणूच करिना. सो इट इज अ टायम आमी ओपनली ग्रॅटिट्यूड करुया. जें बरें तें बरें वायट तें वायट आमी सांगतात. सो त्या निमतान दोतोर म्हणून हय करुया. पण हे सगळें करपाक सुद्दां एक खंयच्या फॅमिलीन समज जर टसल जायना जाल्यार ती फॅमिली सुद्दां बरीच चलता. आमचे जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसा ते एका मातान सगळ्या कार्यक्रमाक आमी होकार दितात. नाल्यार प्रत्येकाची मनां समज उशीत आशिल्ली ती कार्यक्रमूच जावंक पावचे नाशिल्ली. सो ह्या कार्यक्रमांत तांचोय वांटो आसा आनी त्याच प्रमाणे तुमी रसीक येता तरेतरेचे जशें आतां म्हज्या वखदां एकूच खंत उरताली जशें डी कोसंबीच्या हांगा त्या टायप जावपाक जाय. पण कोण येतले लोक कित्याक आतां ह्याच कार्यक्रमांक आयल्यार आमी 100-150 येतात. ते कोण समज ना जाल्यार जो कोण येता ताजे इन्सल्ट कसो त्यांना जाऊन अटेंड करणं कार्यक्रम शक्य नाही. आणि रवींद्र भवनमधल्या कार्यक्रमांनी भरभरून आनंद दिलेला आहे आणि आमच्या फॅमिलीतल्या ह्या ज्येष्ठ मुलांचा हॅपीनेस क्वेश्चन खूप वाढवला आहे. त्यामुळे खूप खूप धन्यवाद. दादरपासून रवींद्र भवन टयापुढे दीनानाथ मनीषकर नाट्यगृह म्हणा ठाणे म्हणा सगळीकडे वतालो. कारण कार्यक्रम जे जाताले सांस्कृतिक कार्यक्रम खरोखरच ते बरे वापरण्यात होते आणि खरोखरच आनंद घेवपाचे कार्यक्रम असेच कार्यक्रम पुण्याक पण जाताले. खरे हांव 10-12 वर्सां सगळं हांवें पळयलें तेन्ना हे असले कार्यक्रमांनी जे आयोजन केले मात्र हांगा ताजें म्हत्व असे जे कार्यक्रम पळोवन आयल्या लोकांकूच आनी त्याचे म्हत्व कळटलें. आणि हे कार्यक्रम गोंयांत तुका पळोवपाक जाय जाल्यार कला अकादमी किंवा पणजे अशा ठिकाणी वचचें पडटलें. आणि हे सगळे कार्यक्रम हांगा वेगवेगळे तरेचे आमकां एकदम लागीं सांखळे किंवा नॉर्थ गोवा ह्या परिसरांत आमकां सहजपणे उपलब्ध जातात. आमी थँक्यू म्हणप धन्यवाद म्हणप ते कसं आसा सायडीच्यान आमी ताका म्हणटा की फॉर्मलनाच करप. बट ताज्या पेक्षा एक स्टेप फुडें वचून तुमकां जर आवडला आसत की बाबा दोतोर काम करता ते जाल्यार तेजेर एखादो पोस्ट घालप किंवा एखादो पोस्ट जर बरो आवडलो आसत जाल्यार तो एखादो शेअर करप ताका लायक दिवप. ओके आज सोशल मिडियाचो जमानो आसा. पयलीं आमी पत्र बरोवन सांगताले आपला कार्यक्रम मला खूप आवडला आणि त्याबद्दल आपलं खूप खूप अभिनंदन. असेच कार्यक्रम अजूनही करत जावे म्हणून आपण पत्र घालताले. आता तो जमानो काय उरून ना. आता फास्ट कितें तें वांगडा आनी ते सोशल मिडियाचेर ते 10 लोकांक कळोवपूय जाय. आमी म्हणटा तेजें मार्केटिंगूय तितक्याच मोठ्या प्रमाणात जाय. जाल्यार म्हजें म्हणणें आसा म्हाज्या सोशल मिडियाचेर मागीर ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबूक सगळ्या सोशल मिडियाचेर वेगवेगळे पोस्ट आसता. शक्यतो तुमकां आवड हांव सगळ्यांत म्हणना कोणाक थोडे आवडटले थोडे आवडचे ना मुद्दामून पळोवचें. कितें करून नॉलेज शेरूय जाता. म्हणजे पुराय गोंयभर हांव कितें करता हें कळटाय बी
आनी कालूच म्हाका एकटो मेळ्ळो तो म्हणालो दीसभरांतल्यान सकाळ पासून सांजचो पर्यंत तूं कितले कार्यक्रम करता. हांवें म्हटलें ऑन एन एवरेज कमीत कमी 4 कार्यक्रमांक हांव उलयतां. तो म्हळ्यार तूं 4य कार्यक्रमांक जर उलयला जाल्यार तुजें भाशण वेगवेगळें आसता. हय म्हणटा हांव मुख्यमंत्री आसा, हांव टू गिव द मॅसेज. तर ती हांव मॅसेज त्या कार्यक्रमांतल्यान दिना जाल्यार म्हाजो उलोवपाचो कांयच अर्थ ना. हांव येयलो बेटर बडबड कितें तरी उलयलें आनी गेलो अशें म्हटल्यार जावंक शकना. बींग एज अ लिडर एज अ चीफ मिनिस्टर आनी त्या कार्यक्रमाचो सार समजून घेवन ती मॅसेज जर हांव दिना जाल्यार ताचो कांयच उपयोग ना. म्हणून हांवें म्हटलें की जर तुमकां आवडलें जाल्यार तें शेअर करात, ताका लायक करात आनी अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात ते जर आमी सगळ्या सोशल मिडियाच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान पुश केलें आसत जाल्यार ताजो नक्कीच बेनिफीट म्हाका जातलो. हो खरो तुमच्या कडल्यान थँक्यू.